आज कुर्चरेम काकुरा म्युनिसिपालिटी जे मार्केट असोसिएशनाचे जे मेंबर आशिल्ले ते स्पेशली येयल्ले की जो चंदेरी प्रोग्राम जाता कल्चरल प्रोग्राम जाता तेतूर जे सेल भरता सेलाक त्यांचो अपोज आसा. The municipality is adding problem to our business by giving permission for sale for outside sale in Curchorem market. Now there is one particular program in the name of Chanderi being organized by one Chanderi this thing, financed by art and culture. Now when art and culture is financing them already for the program, what is the need for them to have a profitable sale down there which is affecting the Curchorem market? Our problem is we are requesting when their art and culture is financing them, they should not have a sale. Art and culture should not finance them at all, because it is affecting the local market and the local people. We have got no problem in cultural and entertainment program, but when it comes for the sale of the local product which is available in the Curchorem market, we do have a problem and we do suffer. आमचो तो कुर्चड्या वेलो फेस्टिवल तो पूण बरो जाता. पूण पयलीं तो फक्त 7 दिसां खातीर जातालो आनी आतां तो 10 दीस जालो आनी आतां 15 दीस केलो. सो स्टार्टिंगा जेन्ना तो सेल जालो तेन्ना फक्त आमगेली सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांकां दिवन तो स्टार्ट जालो आनी गेल्ले वर्साक म्हणटा तो सामको भरपूर जालो सेल आनी तो 10 दिसां सेल जालो तेन्ना आमकां कांयच गिरायक ना बाजाराक. कारण कित्याक फेस्टिवल म्हणटकीर लोक कितें जाता भुरगे सगळे येतात आनी थंय पयशे आसता तशे नाका अशे तशे पयशे मोडटात आनी पयशे काबार करून लास्ट आमगे मार्केट आसता 1 म्हयनो 2 म्हयने असो कांयच गिरायक जायना. सो हें आमकां इफेक्ट जाता. ताका लागून आमी ऑब्जेक्शन दिवपा लागून सकाळीं सीओ मेळोन आमकां तेणें मिटिंगे आपयलें कितें प्रॉब्लेम आसा ते सगळे आमी मुखार मांडपा खातीर कावन्सिलर. ऑब्जेक्शन तुमकां फक्त तो सेल भरता सेला खातीर आनी कांय ना. ते 15 दीस करूं 20 दीस करूं आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना तेजें. Since this was a special meeting, we could not take this point. But when we are taking the next general council meeting, we'll definitely take their point. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुर्चरेम सांगता दिसता न्हू तेणी